नमस्कार. आज आमी आसा उसगांव वाठारांत. तर आमी आज उसगांव वाठारांत भेट घेवपाक आयिल्ले आसा. श्री संस्कृती ढोल-ताशा पथक उसगांव गोंय. तर तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें. ढोल-ताशा ही कला महाराष्ट्रांत मोठ्या प्रमाणांत सादर करता. तर तसोच आमचे उसगांवचे ढोल-ताशा पथक महाराष्ट्रांत वचून तेंच्यांनी पयलो बक्षीस प्राप्त केल्लो. तर आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेवया तेंचो अनुभव कसो आसलो तर. गणपती बाप्पा श्री भूमिका माता की श्री आदिनाथ महाराज की छत्रपति संभाजी महाराज की राजमाता जिजाऊ माता की छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराज की महाराज की जय भवानी. सगळ्यांक नमस्कार. सगळ्यांक जय श्रीराम. माझे नाव प्रद्युम्न कृष्णनाथ च्यारी. या शिवसंस्कृती प्रतिष्ठान ढोल-ताशा पथक उसगांव गोवा या पंगडाचो हांव प्रशिक्षक जावन आसा. हो पंगड हे ढोल-ताशा पथक 2020 स्थापना जाली. या उसगांव गांवांतले जे वांगडी आशिल्ले श्री नरेश नायक, सागर केळुस्कर, प्रमोद नायक, यशवंत तिळवे, उल्हास सत्तरकर, अशोक नायक आणि महेंद्र नायक या सगळ्या वांगड्यांनी मिळून हो ढोल-ताशा पथक शिवसंस्कृती प्रतिष्ठान स्थापना केली आणि देवा कृपेन तेंच्यांनी म्हाका प्रशिक्षक म्हणून ह्या संस्थेन आपयलो. 2020 शिवजयंती निमतान हो ग्रूप तयार जालो आणि शिवजयंतीक मोठ्या उमेदीन आमी वाजयतले, ढोल-ताशा वाजयतले म्हणून हो ग्रूप आमी तयार केलो आणि माझे प्रशिक्षण 1 जानेवारी 2020 तें प्रशिक्षण सुरू जालें आणि शेगीत आमी 2 म्हयने प्रॅक्टीस केली आणि 19 फेब्रुवारी 2020 आमी शिवजयंती आमच्या तिस्कार उसगांव तिस्कार आमी साजरे केली. तशेंच फर्मागुडी फोर्टाचेर आमी वाजयलें आनी गोंयभर आमचे त्या दिसा आमचें नांव जालें की एक नवो पंगड ढोल-ताशा पंगड ह्या गोंया भितर जाला म्हणून. कारण ही ढोल-ताशा संस्कृती चडशी महाराष्ट्रा, पुणे, मुंबय, नाशिक ह्या वाठारांत आसा आनी गोंयान आमचो दुसरो पंगड तेजे पयलीं जगदंब ढोल-ताशा पथक आशिल्लो आनी तेजे नंतर आमचो स्थापना जालो. तशेंच ह्या गोंया भितर सद्या 3 ढोल-ताशा पथक चालू आसा. 2020 ह्या उसगांव गांवांत स्थापना जालें आनी त्या वर्साची शिवजयंती आमी मोठ्या उमेदीन सजयली आनी साजरी केली. बेळगांव जेन्ना स्पर्धा जाली आमी थंय पार्टिसिपेट करपाक गेले तेन्ना मोठ्या उमेदीन आमी थंय गेले आनी थंय 16 ग्रूप आशिल्ले आनी आमकां एक भंयसो दिसलो की 16 ग्रुपा भितर आमी पार्टिसिपेट जातले, आमकां प्रायज कशें जातलें, आमचें प्रायज मेळटलें काय ना. पूण देवा कृपेन थंय सुद्दां आमकां देवा कडल्यान असो परफॉर्मन्स आमच्या कडल्यान देवान करून घेतलो की थंय सुद्दां आमकां अव्वल स्थान मेळ्ळें. तशेंच त्या बेळगांव स्पर्धेक महाराष्ट्रांतले नामनेचे परीक्षक आशिल्ले दिपेन मालोडे, प्रथमेश धुमाळ, पूजा मल्लिगे आणि सुनील मालगे हे एक नामनेचे महाराष्ट्रांतले कलाकार ढोल-ताशा पथकांतले. अशे एक नामनेचे अशे 4 जजीस थंय आशिल्ले आनी त्या जजीसांनी आमकां इतकें उखलून धरलें की ते आमी वयर जे स्टेजीर बसलेले जजींग करपाक थंयच्यान देंवून ते आमचे फुड्यान आमी कशें वाजयता तें पळोवपाक येयले आनी थंय सुद्दां आमकां देवा कृपेन अव्वल स्थान मेळ्ळें. त्यानंतर आज पर्यंत थंयच्यान आमकां जेन्ना आमी सलग 3 आमकां प्रथम पारितोशीक मेळ्ळी. ज्यो आमी ट्रॉफीज आसा त्यो हांगा तुमी दवरलेल्यो आसा, त्यो तुमी पळोवपाक शकता. एक जे मेळटा एक एक्सपिरियन्स यादीक उरता, तशीच ज्यो आमकां ट्रॉफीज मेळटा त्यो सदांच यादीत आमच्या उरतल्यो. कारण एक मोमेंटो खंयच्या मनशाक दिवप पयशांक वालोर ना, पूण जेन्ना एक मानचिन्ह आमकां मेळटा तें सदांच यादीक उरता. आनी सलग देवान आमकां
3 फर्स्ट प्रायजीस सलग दिली. इतके हेज्या फुडल्यांनी हांव हेजेर कांय सांगूंक शकना देवाची कृपा कितें आसता ती. तेजे नंतर 2024 जानेवारीन आमकां कळून येलें की ताल संग्राम आरंभ प्रतिश्ठान डोंबिवली महाराष्ट्रा हांगा ताल संग्राम म्हणून एक व्हडली स्पर्धा जावपाची आसा. आमकां पयलीं खबर आशिल्लेंच की अशी एक स्पर्धा जाता. फाटले 3-4 वर्सां ती स्पर्धा जाल्ली आनी कोरोनामुळे ती 2 वर्सां जावना आनी ह्या वर्सा तेंच्यांनी ती घडोवन हाडली. आरंभ प्रतिश्ठान डोंबिवली. ह्या स्पर्धेक एक अशें नांव आसा की ही एक ढोल ताशा हितूंतली वर्ल्ड कप म्हणून अशें एक नांव आसा. आनी आमकां थंय तेंच्यांनी इनवायट करूं नाशिल्लें पूण आमी थंय एक जिद्द धरली आनी आमी थंय फॉर्म भरलो. त्या स्पर्धेक आमी वांटो घेतलो म्हूण तांकां फोन केलो आनी तांकां सांगलें आमी गोंयचें एक आमचें शिवसंस्कृती प्रतिश्ठान ढोलताशा पथक थंय येवपाचें आसा आनी आमकां घेवचें. तेंच्यांनी मोठ्या व्हडा मनान आमकां तेंच्यांनी वेलकम केलें आनी थंय वचून ज्या 3 आनी 4 तारखेक आमी थंय 3 तारखेक आमी हांगच्यान गोंयांतल्यान थंय गेले. 4 तारखेक आमकां 2 रावंड वाजोवपाक जाय आशिल्ले. त्या स्पर्धेन 2 रावंड आसतात. पयलो रावंड 12 मिनटाचो आनी दुसरो रावंड 10 मिनटाचो. जेन्ना पयलो रावंड जालो त्या पयल्या रावंडाक ह्या स्पर्धे भितर टोटल 9 स्पर्धकांनी वांटो घेतलेलो. सगळीं चडशीं पथकां सगळीं मुंबयची आशिल्लीं. तशेंच एक मध्य प्रदेश आनी आमचें एक गोंयचें आमचें पथक. तेन्ना आमी पयल्या रावंडाक स्टेजीर सरले वाजोवपाक. एक मनाक दूख आशिल्लें, एक भंय सो आशिल्लो कारण ती स्पर्धेचें नांवूच अशें आसा की वर्ल्ड कप म्हणटा ताका. आनी ते वर्ल्ड कपाक पार्टिसिपेट जावप म्हणजे एक मातसो एक मनान भंय आसताच. पूण आमी हांगा ह्या स्पर्धे खातीर बरीच तयारी करून गेल्ले. ह्या भुरग्यांनी आमच्या सगळ्या मंडळाच्या मेंबरांनी 1.5 म्हयनो ह्या स्पर्धे खातीर प्रॅक्टीस केली. दीस रात हे भुरगे हांगा आमी जिवाचे हाल अशें म्हणल्यार जाता कारण ढोल 8 किलो 10 किलोचो ढोल ही सगळी लेडीज आमचे सगळे बॉयज कमरेक बांदतात आनी तो ढोल घेवन नाचप हें मोठें कठीण काम. पूण तरी आसतना सगळे त्रास सोंसून पाशियेंस काडून आमी प्रॅक्टीस केली आनी त्या स्पर्धेक जशें जाय 12 मिनटां आनी 10 मिनटांचे 2 सेट आमी तयार केले. आनी जेन्ना फर्स्ट रावंडाक आमी पार्टिसिपेट केलें आमी पयलेच पडले वाजोवपाक. त्या खातीर आनी मातसो भंय दिसलो. पूण देवाचें पाठबळ इतकें आसा की आमी तो भंय सुद्दां फाटीं दवरून पयल्या रावंडाक अशें परफॉर्मन्स केलो की लोकांक खूब आवडलें. तेजे नंतर रातच्या 10:30 वरांचेर दुसरो रावंड सुरू जालो. त्या रावंडाक अशें जालें की आमी सगळ्यांनी मेळून महादेवाचेर एक जो आमचो परफॉर्मन्स करपाचो हें आशिल्लो तो महादेवाचेर अवलंबून आमी बसयल्लो आसा. आनी सगळे आमी अघोरीत ह्या थिमाचेर थंय वचून तयार जाले. सगळ्यांनी तोंडाक भस्म काडलें, व्हडलो किबो लायलो. प्रत्येकान अघोरीच्या रुपान ह्या फायनल रावंडाक आमी स्टेजीचेर प्रवेश जाले. लोक पळोवन सामके अचंबीत जाले हे कोण तरी आयल्या म्हणून. आनी देवाची कृपा देवाचें पाठबळ इतकें आशिल्लें की ती 10 मिनटां आमी स्वता वाजयले काय देवान आमी सगळ्यांक वाजोवन घेतलें आमकां कळना. आनी अशें लोकांक तें आवडलें की थंयचे लोक तेंच्या पांयार उबे रावले आनी आमच्या खातीर ताळयो मारल्यो. तशेंच थंयचे जे परीक्षक आशिल्ले एक्चुली त्या रावंडाक फायनल रावंडाक परीक्षकांनी उलोवपाचें नाशिल्लें. तांकां अशें जालें की थंय उलोवचेंच पडलें मायक घेवन. तेंच्यांनी अशें म्हणलें की महादेव तांडव कसो करता हें आयज आमकां कळून येयलें म्हणून. जें आमी आमच्या भुरग्यांनी थंय परफॉर्म केलें तो एक तांडव त्या रुपान तांकां दिसलें आनी तांकां खूब आवडलें. आमचें प्रायज एनावन्स करपा टायमार जो एनावन्सर आशिल्लो परीक्षक आशिल्लो तेंच्यांनी लोकांक विचारलें तुमकां कोण दिसता ह्या प्रायजाचो मानकरी. सगळ्यांनी मोठ्या गोवा 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 करून नांव घेतलें. आनी आमचो तो एकूय मनीस ना, फक्त आमी सगळे वाजोवपी सोडले जाल्यार आमचो थंय एक्स्ट्रा मनीस कोणूच नाशिल्ले. थंयचे लोकांनी आमचें गोंयचें नांव इतकें फावटी घेतलें आमकां सुद्दां थंय मन सामकें भरून येयलें. कारण थंयच्या लोकांनी आमकां इतकें वयर काडून दवरलें म्हणून. कारण ही जी ढोल ताशा परंपरा आसा ती चडशी त्या सायडीन चलता.
आणि आमच्या गोंया सारकिल्ल्या भुरग्यांक तेंच्यांनी इतके वयर काडप ही खूब मोठी गजाल आसा. जेन्ना तेंच्यांनी विचारलें कोणाक तुमकां दिसता प्रायज मेळ्ळें, थंयच्या सगळ्या लोकांनी आमचेच गोंयचे शिवसंस्कृती प्रतिश्ठान ह्या ढोल पथकाचें नांव घेतलें आनी त्या पयशेकारांक सांगलें हय हें प्रायज गोवाकूच मेळ्ळा म्हणून. आनी इतकी आमकां उमेद जाली की आमी सांगूंक शकना. प्रत्येक भुरगो प्रत्येक मनीस आमच्या ग्रुपांतले थंय नाचपाक लागले. आनी हो एक आमच्या लायफांतलो एक ब्युटिफूल मोमेंट आमी म्हणपाक शकता की असलो मोमेंट आनी फुडें येतलो काय ना तो देवाक खबर आसा. पूण हो जो मोमेंट आमच्या लायफान येयला तो आमी फुडें लायफभर चॅरीश करतले. आनी आमचो ढोल ताशे पथक लोकांनी फुडें व्हेला, देवान फुडें व्हेला आनी असोच आमकां सगळ्यांचो पाठबळ आसतलें. देवाचें पाठबळ आसा, ते सगळे मेंबर्स आमचे आसा, आमी एकजूट आसा. आनी हो ढोल ताशा पथक गोंयान न्ही तर महाराष्ट्रान गाजेत रावतलो अशें म्हाका दिसता. सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, जय भवानी. तर हो आसलो आमचो गोंयचो ग्रूप श्री संस्कृती ढोल ताशा पथक उसगांव गोवा. प्रुडंटा खातीर उसगांवच्यान धर्मेश गावडे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.